दुर्बाट राती एका घराक उजो लागलो। हे घरांत एक कोडी बायल रावताली। वयल्यान वचपी लायटीचे केबलाचे शॉर्ट सर्किट जावन घराक उजो पेटलो। घरकान्न त्रिवेणी फट्टे 2 लाखांचे लुकसाण जाला म्हूण दावो करता। ते सुवातीचेर लायटीचो खांबो घालून केबल वयर काडची म्हूण हे पयलींच पंचायतीन थारायिल्लें, पूण फुडें कोणेच हालचाल करूंक नाशिल्ल्यान शॉर्ट सर्किट जाल्लो इलेक्ट्रिसिटी केबल घराचेर पडून घर लासलें। थंय लायटीचो खांबो घालचो म्हूण लोक मागतात। घरा वयल्यान वायरी येयल्या तेज्या सायडीच्यान आनी शॉर्ट सर्किट जालें आनी तेका उजो लागलो घराक। तितून एक म्हातारी रावता जाणटेली। आतां जर तितून समज फाल्यां कितें जाल्लें आनी कोणाक उजो लागलेलो जाल्यार ते म्हातारेक कोणें कितें करपाचें? हांकां सांगून आमी थकले पंचायतीन। दर हे जर 8 दिसां भितर एक्शन घेयना जर हेजेर जाल्यार आमकां फुडले स्टेप घेवचे पडटले की ना तर आमी सगळे लोक ग्रामस्थ उठून सगळे आंदोलन करतले हांगा। फायर ब्रिगेड टायमार पावली तुमकां? हय, फायर ब्रिगेडीक फोन केलो तेन्ना फायर ब्रिगेड पावली आनी इलेक्ट्रिसिटीचे मनीस पावले रोखडे। आनी त्या पयलीं लोकांनी आमच्या थोडो प्रयत्न केलो पालोवपाचो। थोडे तेजे वयले कितें घराचे कितें छप्पराचे कितें आहा ते लॉस जाला आनी आतां ते काळो घालून तरी तुमकां फाल्यां कपडे बीन तेगले गेल्या ते आतां सोदचे पडटले फाल्यां कितें जालां तें। आनी दुसरें म्हणल्यार ही गोश्ट कामोवप आसा हे झाडां मारपाची कितले फावट डिपार्टमेंटाक सांगले तरी ते खबर करना। आतां हेका फाल्यां जर हें कितें जालें कोणें उलोवपाचें आनी कोणें कितें करपाचें सांगा तुमी। तेका लागून हांव म्हणटा डिपार्टमेंटाक आनी हांव आमच्या ग्रामपंचायतीक सांगता कितें जाता तितले बेगीन जाता ते फास्ट जे की हेज्यान मोठो दुर्घटना जावची न्हू म्हणून हेजेर बेगीन एक्शन घेवपाची। पळोवया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो घडामोडी। It has got 2 functions. Whatever biomedical waste is put in this machine first gets shredded into small pieces, and after shredding then it is autoclaved by steam at 140 degrees centigrade, and after treatment with that steam for some time the whole thing comes out and the whole thing gets compressed to 20% of what was put inside. So that is how the biomedical waste is treated, and once this biomedical waste comes out of the machine it is safe to be dumped anywhere because it is totally sterile. And another advantage of this machine is there is no need to segregate the biomedical waste except for human body parts. Rest everything can go in this machine. आयज आमी हांगासर एकटवले हांव 5 एंगलाचो 144 144th बर्थडे म्हणून 5 एंगल अंजुनचो हांगासरलो ह्या वाड्यांतलो गांव वाडींतलो तेजे देवोत्सव आमी फुडें वचूच आहात। ताका आल्तराचो मान बेगीच मेळपाक सांत जावपाक लोक हांगासर आयज पयशेलो येयला चडसो साश्टीचो 5 बसी येयल्यात तेच परी हांगासरलो सगळो लोक येयला खतखत्यान आमी तेजें देवोत्सव वाडोवंक सोदतात। जावपा ना कारण ते वयर येवचें ना तेका सर्टन सेटींग आसा तो वयर केल्या नंतर तो वयर येतलो। मागीर बायलां कितें करता एक तर येयना घडटा कितें जालां दिस घालप मोडप तें तसलें करता ते करपाक जायना तेजे पसून वेगळे तरी कितें तरी नाका तो सिलिंडर रेग्युलेटर ते सिलिंडराक लागना। Students, and more so at the primary level, learn by observation, a fact that many a times is disregarded. Thus, in their classroom spaces, what they teach, and how they role model their own viewpoint, beliefs and practices has implication in transforming mindsets and in turn lives. Generally that 14-15 years girl, if you don't discuss openly with her, she will not know why we get worried, why we get angry, because we never think of telling them why we get angry, because we feel that how can we tell such a small girl about that. कुडचडे मतदारसंघातले सरकारी ग्राउंड आनी व्यायामशाळांक रोखडेच बरे दीस येतले अशी चिन्ह दिसतात। हालींच खेळा मंत्री रमेश तवडकरान ह्या खेळा सुविधांची पळोवणी केली। जाता तितले बेगीन कुडचडेचे एसएजी ग्राउंडाचे दुरुस्ती कडेन लक्ष घालतले अशें उतर तवडकरान दिलां अशें आमदार निलेश काब्राल म्हणटा।
आमचो एक्झिस्टींग ग्राउंड जो आसा व्हेरी डिग्रेडेड स्टेट आहा, पूण जे उदक सिपेज जावन वयर येता म्हणजे ते फिलिंग करपाक जाय, प्लस ते कंपाऊंड वॉल मोडलेलो आसा तो रिपेर करपाक जाय, प्लस बाकीचे जे एक्सटेंशन ऑफ जिमनेजियम सांगला ताका आमच्या आसोळल्या ग्राउंडाक ताका व्हरून दाखयला की तो डेव्हलप करपाक जाय. खुबशीं कामां आज ताका व्हरून दाखयल्लीं आसा. ग्राउंडाचे तेणें आतां एश्युरन्स दिला की तो हो ग्राउंड प्रायोरिटीचे घेवन जे वयर काडपाचें म्हणजे ग्राउंड लेवल सकयल जाल्या कारण ताका फिलिंग करून वयर काडपाचें आसा. तशेंच ग्राउंडाचे जे स्टँड आसा वो दुरीग जे कसळ्ळा ते करपाचे. जाल्यार मेजर जे डेव्हलपमेंटाचे जे आमचे 38,000 स्क्वेअर मिटर्स विथ स्विमींग पूल, जॉगिंग ट्रॅक, इंडोर स्टेडियम जो आमचे मेन टावना भितर एक्वायर केल्लो जागो आसा तितून डेव्हलपमेंटान तेणें ऑलरेडी GSDC मार्फत फायल घातलेली आसा. ती आतां CMA कडेन फॉलोअप करून CMAन म्हाका प्रॉमिस केला विदीन 3-4 म्हयन्या भितर तेजो एस्टिमेट तयार जातलो म्हणून. तशेंच जीम एक्सटेंशन करपाचें स्पेशली फॉर लेडीज म्हणून एक सेपरेट आतां ऑलरेडी चालू केले आमी क्लासीस, पूण ताका सेपरेटूच एक इक्विपमेंट दिवन सेपरेट एक जीम करपाचें विचार तेणें प्रगट केल्ले आसा आनी तेणें मान्यता दिल्ली आसा. इतल्यान हे खबराचेर तर हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.